हो जो विषय आता चालला तो कितें कालूच सुभाष वेलिंगकरान काडूंक ना तो पयले पासून चालू आसा। अनेक जाणांनी तो उप्रासयला आनी तेजेर आपली आपली मतां सगळ्यांनी व्यक्त केल्या, ती बी सुभाष बाबान कोट केल्ली आसा तशी। सो ताणें झेवियराच्या हेची DNA टेस्ट करची, ताका लागून हाज्या पयलीं जशें संत जी राणी हेजे पयलीं आशिल्ली तिचो टेस्ट केल्लो आनी ताका चर्चीन मान्यताय दिल्ली। म्हणजे दोनूय गजाली आसात की अशी घटना पयलीं घडल्या आनी तिका चर्चीची मान्यताय आसा, त्या आधाराचेर ताणें ती मागणी केल्ली आशिल्ली। सो अशा पद्दतीचें हें करप तितून भितर म्हाका व्हडलेशें कितें वावगें अशें दिसना। ताजो हे आधार घेवन हांगा मडगांवां काही जाणांनी रस्त्याचेर येवन आपली लिडरशीप एस्टॅब्लीश करपाचो प्रयत्न केलो। कोणें सांगलें ताका आपूण पिस्तुलान बी मारतलो। एक्चुली ह्या लोकांक भितर उडोवपाक जाय आतां, कित्याक लोकशायेन भितर तुका वैचारीक हें स्वातंत्र्य आसा, तूं ताका आनी कितेंय सांग, कितें उलय, पूण पिस्तूल तेजे आपूण ताका गुळयो घालतलो पूण आपूण तें बरोबर न्ही। सो अशा पद्दतीन रस्त्यार येवन हो प्रश्न सोडोवचो न्ही म्हणून हांवें म्हटलें की तो आतां हितून भितर कोर्टान भितर तो हें जाल्लो आसा तेन्ना तो आतां त्या हितूंतल्यानूच सुट्टलो तो, न्यायान कायद्यान आनी हेज्या घटनेंत भितर हें आसा, त्या आधाराचेर सगळ्यांनी चर्चा करची। आमचो लोकशाही देश आसा, सगळ्यांक स्वातंत्र्य आसा सांगपाक उलोवपाक हें तें, तितून कोणाच्यो भावना दुखोवच्यो न्ही हें बरोबर आसा। सो त्या हेजो आधार घेवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी कोणीच रस्त्याचेर येवन हें करचें न्ही, लोकांक त्रास जातले, ट्युरिस्टांक त्रास जातले अशें कितें घडोवचें न्ही। गोंयची जी उदरगत चालू आसा, देशाची जी उदरगत चालू आहा ती तशीच चालू दवरपाक जाय। परकीय देशांचो अशें हें आसा की ते लोकांक कोणाक तरी हातीक धरून चिथोवन घालून आमचे देशाची गोंयची उदरगत ही कमी करची, थांबोवची असो प्रयत्न सगळे जग पातळीचेर चालू आसा। ताका लोकांनी बळी पडचें न्ही।